मिराबागाक येयल्ली आसा आणि हे लोक जे आसा आयज ती प्रोटेस्टाक बसलेले आसा आणि हेतून भितर पळयता आसतना जाणटे बाबडे जाणटेल्यो बायलो हे वताक कडकडीक वताक आयज ते प्रोटेस्टाक बसल्या कित्याक लागून की आपलो गांव वाचोवपाक. गांव म्हणजे आपले उदक, आपल्या भाटांचे उदक जे आसा देवाक वाचोवपाक लागून आयज हे गोंयकाराचेर इतली सामकी पाड परिस्थिती ह्या सरकारान हाडून सोडलेली आसा. आयज हेंच्यांनी जाणटेपणाक खरें म्हळ्यार घरार बसून जेवपाचें आसता, हे वताक वत घेवपाक न्हू. आयज चिंबलकारांच्या फाटल्यान आयज मिराबागकार हे सफर जाता. किती उरला हांव विचारता, सरकार तूं कितें करपाक सोदता? अशेंच ह्या गोंयच्या जनतेक तूं भायर हाडटलो, रस्त्यार हाडटलो आनी ह्या जनतेनी प्रोटेस्ट करप आनी बोब मारप रस्त्यार बसून? अरे मेलो दुर्दैव तुमचे हे. काबार तुम्ही या लोकांचे हाय लागतली तुमकां, या देवाचे हाय लागतली तुमकां. आनी एकूच सांगता, ह्या गांवान हे काबार करपाक जे उठलेले आसा पळय हेंचे सत्यानाश करतलो हो देव. आयज प्रत्यक्षान पळयत जाल्यार खरें म्हणल्यार हाल हेंचे. प्रत्येक वर्स आमची म्हादई विकली, सगळे विकली, तुम्ही जॉब विकली, सगळे स्कॅम केली. एक एक हाडून या मनशांच्या माथ्यार कित्याक थाकतात तुम्ही? प्रत्येक मनीस आयज आपल्याक जाय न्हंयक लागून झगडटलो, भाता शेताक लागून झगडटलो. किती चलयला या सरकारान आनी वयल्यान तुम्ही कोण ना म्हणून सांगता? खंयच्या लोकांक जर नाका जाल्यार तुम्ही रेडी जाता त्यांच्या माथ्यार थापपाक? हांव सरकारा कडेन इतलेच मागणी करता की तुम्ही हे चलयला ते बंद करात. लोकांक जगपाक दियात, सुसेगाद जनतेक या जगपाक दिया. त्यांचे उदक, त्यांचे गांव तांकां राखुनी, त्यांचो देव तांकां दियात. इतलीच माझी कळकळीची विनंती आसा सरकारा कडेन. आणि आम्ही सगळी जनता या मिराबागकारा फाटल्यान आसतली आणि सदांच रावतली. मरपाक म्हणल्यार कोता येता पूण आमी हांगा बसून रावतली, पूण ना त्यांचो प्रयत्न आमी सक्सेस करपाक दिवचे ना. आमकां नाका, आमकां नाका, बंदारा आमकां नाका, आमकां नाका. बंदारा हो तीनय मतदारसंघाच्या संबंधीक म्हणजे तांकां लागणारो हो बंधाऱ्याचो फटको म्हणात किंवा त्याचो परिणाम जो भोगूं पडटलो, तर तीनय मतदारसंघाचे हे बंधाऱ्या विशीं तांकां सगळी जाणीव जाल्ले कडेन आसा. हो कितलो घातक, कितलो मारक आनी कितलो विनाशकारक आसा हेची कल्पना सगळ्या तीनय मतदारसंघा लोकां पर्यंत पावले कडेन आसा. लोक जागृत जाल्ले कडेन सांगे वाठार धरून तो सावर्डे शिरोडे पर्यंत म्हाका दिसता सबंद जे जुवारी नदी किनारपट्टी लागणारे लोक जे आसा सगळ्या लोकांक तेजी जाणीव जाल्ले कडेन आसा आनी लोक तीव्र विरोध करून तेजेर सामके पोटतिडकीन उठले कडेन आसा. तेन्ना हांव म्हाजी एक नम्रायेची आनी कळकळीची विनंती आसा, जे तिनूय मतदारसंघाचे जे आमदार किंवा मिनिस्टर आसा तांकां आनी जी म्युनिसिपालिटीचे जे नगरसेवका चेअरपर्सन तशेंच पंचायतीचे सरपंच, पंच आनी जेडपीचे मेंबर हांकां सगळ्यांक हांव एक कळकळीची नम्राची विनंती करता. कित्याक आज सगळे लोक जागे जाल्ले आसा, पोटतिडकीन उठलेले कडेन आसा. तेन्ना तुमचे कर्तव्य जे लोकांनी आज तुमकां हे निवडून हाडून आज एक सत्तेर बसयले कडेन आसा, ते लोकांचो विशय घेवन तुमी आज लोकांच्या फाटी रावन तांकां सहकार करपाची, त्यांची ताकद वाडोवपाची तुमची आतां वेळ येयले कडेन आसा. तें तुमी कर्तव्य तुमचें बजावपाक जाय. आनी दुसरें एक सांगूंक सोदतां, आज काही कितें तुमी आज कितें तर आमचे विशय सांगूंक सोदतात, जर आज तुमी हांगा पावनात, जर मिडिया मार्फत तुमी कितें तरी आपलो स्टेटमेंट दिवपाक शकता किंवा सोदता तुमी किंवा केले आसत, जाल्यार तो एक बंधाऱ्याचो विशयाचेरच आसचो. राजकीय हेतून तळ्याक मळ्याक असली भाशा वापरून तुम्ही त्याचो कसलोच हेजो राजकीय उल्लेख न करता पूर्ण लोकहिताचो, लोकांक जाय तशे शब्द वापरून लोकांच्या हिताचो विचार करूनच तुम्ही तेजेर स्टेटमेंट दिवचो. जर आमकां दिसले की जे कोणी राजकीय पंच म्हणत, सरपंच कोणी जे राजकीय जे सभासद आसा, प्रतिनिधी आसात, तेणी जर आमचे विरुद्ध आमकां हानिकारक आणि लोकांक दिशाभूल करपा सारको जर तुम्ही तर कितें तर तुमची तर विचार मांडल्यार लोकांक तर प्रयत्न केलो जायत, जाल्यार तुमच्या दाराक आमी येवन धरणी घेवन बसतले. आमकां कायदो आनी जे कितें हे आसा कायद्याची प्रतिक्रिया आसा
ती आमी हाती घेवपाची आमची इच्छा ना आनी आमी घेवची ना. आमी शांत थंडपणान हो आमचो आंदोलन आमी हे मुखार व्हरपाक सोदतात. तेन्ना तुमकां रिक्वेस्ट आसा तुमी कोणेच असो स्टेटमेंट दिवचो न्हू. आनी जर तुमी दिले जायत जाल्यार आज जे लोक आज हांगा धरणे आंदोलनाक बसले कडेन आसात ते तुका जबाब दिवपाक शकतात. आनी तुमच्या हर एक प्रश्नाची उतरां आमचे कडेन आसात. तुमी म्हणटले तुमी एक राजकीय हेतून तळ्यामुळाक शब्द वापरून तुमी तुमचे थंय स्टेटमेंट काडटले जायत. त्याची एक योग्य ते उत्तर आमी दिवंक शकता आनी आमचे कडेन तें उत्तर आसा. पूण ती परिस्थिती आमचेर हाडची न्हू आनी हाडूंक आमकां ते वेळ दिवचो न्हू. कित्याक आमकां सगळ्यांचें सहकार्य आसा. जावं आमदार म्हणा, मिनिस्टर म्हणा, ZP म्हणा, पंचायत म्हणा, कावन्सिलर म्हणा, सगळ्यांक. आनी दुसरें सांगूंक सोदता हे 3 मतदारसंघाचे न्हंयच्या वाठारांनी जे गांव आहात आनी ते पंचायत मेंबर प्रतिनिधित्व आसा जाल्यार कावन्सिलर कोण जे आसा ZP आसा तेणी आतां जागी जावपाचें आसा. कित्याक आज ते गांव जर पळयले जायत फाल्यां लोक तुमकां वोगीर रावपाना, तुमकां माफ करपाना. तेन्ना अजुनूय वेळ गेले कडेन ना. तुमी जागे जायात, लोकां फाटल्यान रावात. इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. आतां आमी पळयलें जाल्यार एक 4 दीस तुमचो तो लढो खंय तरी चालू आसा. ह्या 4 दिसां भितर तुमकां कोण अशे राजकारणी कोण मेळपा येयल्ले, आमदार सरपंच अशें कितें तुमकां आमकां पळय आमी जो आमचो लढो आमी चालू केल्लो आमीच राजकारणा कडेन गेल्ले. राजकारणी कोण आमचे कडेन येवना. एकूचदां जेन्ना हांगा एक पब्लीक मिटींग आमी कॉल आउट केल्ली, जे लोकल्सांची गांवची लोकांनी कॉल आउट केल्ली, त्या टायमार आमी एक आमदार जो आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो आनी कुडचडे मतदारसंघाचो एलोंग वीथ जे WRDचे जे इंजिनियर्स आसात ते आसलेले आनी हांगा आमचे शाळे कडेन एक मिटींग जाल्ली आनी तेन्नाय आमी सेम डिमांड केल्लो की आमकां प्रेजेंटेशन दाखय. आनी तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्लें की प्रेजेंटेशन दाखयतलें. आतां 2 वर्सां जालीं आमचो कोणेंय वासपूसय केलो ना आनी आमी जे इशू हो रेज केला तेजेर आमकां कोणें विचारलेंय ना आनी आमकां लोक गव्हर्मेंटूय आमकां कन्सिडरूय करना. आनी हे मनमानी करून आनी लोकांच्या विरोधान येवन हांगा हे दादागिरी करून हांगा खंय तरी काम चालू करपाचें आनी मुखार व्हरपाचें हेंचो प्रयत्न चालू आसा. अशें आयकूं येता की लास्ट टायम खंय तरी असोच आवाज जाल्लो आनी खंय तरी बंद पडलेलो बंदार म्हणटा तो परत चालू जाला म्हणून अशें म्हणून पळय कसो आसा जाणा, हेंचे कडेन सद्या तरी सायट प्लॅन ना, लोकेशन प्लॅन ना गव्हर्मेंटा कडेन. तांकांच खबर ना हे खंयच्या लोकेशनार बंदारो बांदतले, कसो बांदतलो, हे तेंचे कडेन कांयच स्टडी ना आनी कांयच तेंचे कडेन डॉक्युमेंटेशन ना. आमी सगळे RTI अंडर मागलेले पूण आमकां हे डॉक्युमेंट मेळना, कळ्ळें न्हू. आनी आतां जेन्ना हो बंदारो लोकेशन चेंज जाल्लें, हो फर्स्ट हें लोकेशन आसलेलें, थंयच्यान मागीर दुसरे कडेन व्हेलें, आतां परत हांगा हाडलें. ही ते खंय तरी नाचयत आसा आनी लोकांक मातसो लोकांचो आवाज थंड करपाक लागून हे खंय तरी चाल करता अशें दिसता. कित्याक जेन्ना चेंज जालो आमी एवरी लोकेशनाचेर हेका विरोध दाखयल्लो आसा आनी हे खंय तरी मदीं 1-2-3 म्हयने मातशें थंड रावता, अकस्मात येता आनी हांगा काम चालू करतात. सो आमी लास्ट टायम आमकां एश्युरन्स जी दिल्ली ती तोंडी एश्युरन्स आसलेली आनी थंयच खंय तरी आमी फसलेले आसा. म्हणून ही परत कामां चालू जाता आनी हे आमकां परत डिस्टर्ब करतात. आमी मेंटली सगळे गांवचे लोक आसा पळय मेंटली आमी डिस्टर्ब जाल्ले आसात. आमकां सारकें खाण ना, जेवण ना, आमची फॅमिली ना, सगळें सोडून आमी पळय ही सरकाराची सरकार मनमानी करता पळय ते आमकां प्रोटेस्ट करपा पडटा येवन. ही खरें म्हणल्यार हें दुर्दैव. जे लोक आमी हेंकां निवडून हाडटात हे आनी हेच लोक आमकां मागीर जेन्ना खुर्चेर बसता तेन्ना आमकां चिड्डून स्वताची पोटां भरपा खातीर मुखार सरतात. ते खंय तरी एक वायट आसा आनी म्हाका दिसता लोक आतां सगळे जागे जाल्ले आसा. लोकांक खबर आसा हेंची जी हे सरकार चलोवपाची पद्दत आहा ही खंय तरी हुकुमशाही पद्दतीन चालू आसा आनी हे लोक खरेंच आयज एक जाल्या आनी हे आमी ह्या बंदाराच्या विरोधान सामके स्ट्रॉंगली मुखार रावतले. भाई खंय तरी आयज तुमी स्ट्रायकार बसले आसा, कित्याक लागून, कितें कारण जालें? पळय आमच्या गांवां खंय तरी बंदार येता. 1-2 वर्सां जालीं ह्या बंदारा विशय हो गाजत आसा आनी आयज पर्यंत आमी सरकारा कडेन एकूच रिक्वेस्ट केल्लो की लोकांक एक खंय तरी प्रेजेंटेशन दाखय, लोकांक ह्या बंदाऱ्या विशीं सांगा कितें चलता, कसो येतलो बंदारो, कितें इफेक्ट जातले, खंयची घरां बुडटलीं, कितें. पूण आयज पर्यंत सरकार खंय तरी फेल जाल्लो आसा. लोकांक आयज पर्यंत तेणें विश्वासानूच घेवना, लोकांक सांगोकूय ना कितें जालो म्हणून. आनी जे सायटीर जें काम चलता थंय तेंचो सारको प्रोजेक्ट बोर्ड सुद्दां ना. सो लोक हांगा हें जालें की स्वताच्या गांवांत जेन्ना असलो प्रोजेक्ट येता आनी जेन्ना आमकां धोको आसा, आमची जी देवळां आसा राखणदाराची, जावं पुरुश मारू,
जावं आमचो हांगसरलो देव राखणदेव जो आसा, जे आमचे झरी देव आसा, जे आमचे होली क्रॉस चॅपल आसा, ही सगळी जी धार्मीक आमची हें आसात देवळां ती खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाचो हेंचो सरकाराचो हें आसा आनी हे लोकांच्या मनान हो डावट एक क्रिएट जाल्लो आसा आनी सरकार खंय तरी फेल जाल्लो आसा की लोकांचे डावट क्लियर करपाक. आतां पयर आमी हे विशया वयल्यान सगळ्याक आमी रायट फ्रॉम CM टू सगळे ऑफिशियल्स WRD सगळ्यांक आमी मेवळे, आमची म्हणणी मांडली, तेंचे मुखार लेटर दिली. हे आतां 2 वर्सां जालीं आनी आमी तेंचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट केला आमकां प्रेजेंटेशन दी, पूण तेणी आमकां दिवना. आयज आमी इतले हे जाल्ले आसा स्टडी करून की त्या प्रोजेक्टाचेर आमी सगळे RTI घेतली, सगळें केली आनी आयज आमी क्लियर जाल्या की हो जो प्रोजेक्ट चलता हेका प्रॉपर तेंचे डॉक्युमेंटेशन ना आनी स्टडी ना ह्या प्रोजेक्टाचेर, हेंची कांयच ना आनी लोक खंय बुडटले, लोकांक कितें इफेक्ट जातलो हेजो कांयच ह्या सरकारा कडेन स्टडी केल्ली ना आनी हे फक्त स्वताची बॉल्स भरपाक खंय तरी हो प्रोजेक्ट हाडटात आनी हे लोकांची जे सैम आसा, लोकांचे गांव आसात, ही जी आमची जुवारी न्हंय आसा हिची हे वाट लावपाक खंय तरी मुखार सरलेले आसा आनी हेच हेजेर आमचो एक ठाम विरोध म्हणून आमी हे प्रोटेस्ट चालू केला. आमचो हो पिसफूल प्रोटेस्ट आसा. आमी हांगा धरणे आंदोलनान बसतले आनी जो पर्यंत आमकां ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार स्क्रॅप ऑर्डर जो पर्यंत आमकां इश्यू करना आनी आमकां दिना तो पर्यंत हो आमचो जो स्ट्रायक आसा हो कंटिन्यू चालू उरतलो. आतां स्ट्रायका म्हळ्यार आतां कितली गांव तुमी एकवट जाल्ले आसा सद्या? आमी 3 मतदारसंघाचे ऑलमोस्ट 8 ते 10 गांव हे इफेक्टेड आसा आनी पूण आयज जो आमकां तेंको मेळ्ळा पळय हो 3 मतदारसंघाचे जे बाकीचे जे गांव आसात तेंचे सुद्दां आमकां आयज तेंको मेळ्ळो आसा. आयज सांगे, कुडचडे आनी सावड्डे हे 3 मतदारसंघ इफेक्टेड आसा. आयज न्हंयच्या हे सायडीच्यान सावड्डे मतदारसंघ लागता, ऑपोजीट सायड कुडचडे मतदारसंघ लागता आनी मुखार जर आमी गेले जाल्यार सांगे मतदारसंघ लागता. हे 3 मतदारसंघ डायरेक्टली इफेक्टेड आसा आनी ऑलमोस्ट तूं पळयत जाल्यार एक 500-600 घरां इफेक्ट जातात. तशेंच एक 10 गांव इफेक्ट जातात. लोकांची एग्रीकल्चर लँड आसा ती इफेक्ट जातात. आमची देवळां इफेक्ट जातात. अशे खुबशे हेजो बॅकड्रॉप आसा. नमस्कार, हांव नांव उपेंद्र नायक आनी हांव ह्या गांवचो नागरीक. आमचो जो हो इश्यू चल्लो आसा, जो बंधारो जो 280 कोटीचो हांगा येवपाचो आशिल्लो मिरवागां, जो हार्ट ऑफ द विलेज, तो आमकां नाका आनी तेजी रिजन तुमकां ऑलरेडी सगळें सांगले कडेन आसा संगीतान, कित्याक नाका, कित्याक जाय तो आनी कित्याक नाका तो. सो आमगेलो सदांच हेजे ओपोजीट आसतलो, कित्याक आमी 2 वर्सां रावले, हे गोवोरमेंट आमी विश्वासां घेतले आनी काम आमी दाखयतले आनी हें करता म्हणून. पूण आतां आमकां तें प्रेजेंटेशनाक तेंची गरज ना, कित्याक आमकां तो टायम जावन गेलो आतां. आमकां हो बंधारो आतां कितें म्हणटा तो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी तो पर्यंत जायना. आमी हांगा सगळे आमी महिला आनी सगळे आमी हांगा धरना धरतले. आतां सद्याक कितलेशे अशे लोक तुमकां हातूंत सपोर्ट करपाक लागले आसा, गांवचे लोक अशे? सद्या पयर आमी महासभा घेतलेली जाल्यार आमकां जवळ जवळ 3 मतदारसंघाचे 8-9 गांवाचे जवळ जवळ 1000 लोक येयल्ले महासभा घेतली ती. आतां आयच्यान आमगे आयज फर्स्ट दीस आमगे धरणाचो. सो आमी सगळ्यांक मेसेज केली कडेन सगळे आमकां फाल्यांच्यान सगळे सपोर्टाक जवळ जवळ 1000 वयरच आसतले. जो पर्यंत हो बंधारो आसा तो बंद जायना तो पर्यंत तुमचो प्रोटेस्ट चालू आसता? हय, जो पर्यंत आमचो बंधारो हो हांगचो चालू आसा तो जो पर्यंत गव्हर्मेंट स्क्रॅप करना, आमकां ऑफिशियली सांगना की बाबा हो बंधारो स्क्रॅप म्हणून, तो पर्यंत आमी उठपाना. कित्याक आमी हे तोंडी हेचे पयलीं गव्हर्मेंटाकडे एश्युरन्स घेतलेलें, पूण ते तोंडी अशें दिसलें की आमचे कडेन खंय तरी फटिंगपणां जाली. आमकां सगळ्या मिनिस्टरांक मेळ्ळे, WRD मिनिस्टरांक मेळ्ळे, तेणी सांगलेलें मिरवागां बंधारो जावपाचो ना म्हणून. तेन्ना फर्स्ट टायम येयलो तेन्ना. पूण तो थोडे 3-4 म्हयन्यांनी तो आनी खंयचो शिफ्ट जालो, गांवाकच जालो, एक 500 मिटराचे वयर. परत थंय बोवाळ जालो म्हणून आतां परत थंय बोवाळ जालो म्हणून बंद जालो. परत हांगा जो ओरिजिनल प्लेस आसलेली थंय येयले कडेन आसा. सो आतां आमकां हे जे प्रतिनिधी आसा, जे मिनिस्टर आसा, तेंचे आमकां विश्वास उरले ना. कित्याक तेणी अशें दिसलें की आमकां तेणी आमचे कडेन तेणी फटिंगपण केलें. सो आमकां जर ऑफिशियली कितें आसतलें पळय, हें आसतलें लेटर आसतलें, तेन्नाच आमी ते घेतले आनी आमी धरणां हें आमचें बंद करतले. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.